Page number 4. देवाच्या डोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरांत जमूया. देवाच्या डोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरांत जमूया. सर्वेस्पराचो पोरवो, सोर्दोना बरो सोर्तो. सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या बरो उंच व्हरते. देवाच्या दोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरांत जमूया. देवाच्या दोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरांत जमूया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव. मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे पवित्र मिसाचे भेटेन. ही आयची मिसाची भेट फ्रँकी डायस आपल्या सगळ्या पुर्गोतोरींतल्या आत्म्या पासत भेटयता. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. रॉकी आनी पियेदाद लोबो आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तशेंच रोजारियो आनी इमिलिया वाज आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसाक जल्माचो दीस मनयतात आमचे तरणाटे बासिलियो आनीक हेनरी. तशेंच आवेलना आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. आनी आमचे ऑल्टसेव फ्रॅनी वाज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी खतखत्यान मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. एक ल्हानशें भुरगें निकतें जल्मलां, ताचें नांव एगनी. ताचेय पासत मागुया. तें जल्मलां तेन्ना थोडीशीं कॉम्प्लिकेशन्स आसात ती सगळीं बरे भाशेन जावं. आनीक हेर सगळीं भुरगीं जीं निकतीं जल्माक येयल्यान आनी येतात ह्या दिसांनी तांकां सगळ्या वायटांतली निवार म्हूण तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमी उतरां उलयता आनी आमी वागणूक दाखयता. आमचो एटिट्यूड एकामेका सवें हें करता आसतना जायते पावटी चिंतपा सारक्यो वस्तू आसात, थोडे पावटी चिंतिना तसल्यो वस्तू आसात. थोडे पावटी आमकां समजता तसल्यो आसा, थोडे पावटी समजना तसल्यो आसात. जाल्यार खरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जेजू भासायता. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी एकामेकाक समजूंक आनी एकामेका सवें देवाक मानता तसली वागणूक करूंक. तर ही कृपा आमकां मागता आसतना जायते पावटी आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या. जायते पावटी ह्या संवसारी राटींनी आमी घुसपल्या आनी आमचीं चिंतनां आनीक आमची वागणूक एकामेका सवें देवाक मानता तसली जावंक ना. ह्या पासत देवाचें भोगसणे मिसाचे सुरवातेक मागुया. हांव पातकी सुरबुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. मनशा कुळाचो सोडवणदार जेजू, तुजे बरोबर मोहिमेवन जाला म्हूण आमी सोत मानता. तशेंच ताणें भासायल्ले परी संवसार सोरोपर्यंत तो आमचे बरोबर आसा म्हूण ओळखूंक आनी बगूंक आमकां कृपा दी.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आपोल्लो कोरितांत आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी स्वत मानतले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमकां आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कशें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाळ केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपण उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आनीक पावट म्हणया. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. धुंवर जसो उबोन वेता तशेंच ती उबोन वेतात. जशें मेन उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटोन गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोडगितां गायत. तांच्या नांवाच्या मानाक स्तुत्रां करात. सर्वेस्परा सवें मुरगोटून तांचे मुखार संतोसान उल्हासात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपले पवित्र घरांत रावता तो देव, अनंत भुरग्यांचो बापोय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिरादेक एक घर दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. ख्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटोच स्वर्गीचे वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार ख्रिस्त देवाचे उजवेक बसलोलो आसा. सर्वेस्पराक जोय. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसांनी जेजूक म्हळें, आतां की तूं उगडापी उलयताय,
वपारिनी न्हय. तूं सगळें जाणय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें. आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवातावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास धरता. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो आनी खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपले वाटेन शिपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना. म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. आयज भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत आसा. ह्या संवसाराचेर जैत व्हरपाची आमकां गरज आसा काय? आनी जरी तर संवसाराचेर जैत व्हरपाची आमकां गरज आसा जाल्यार खंयच्या भागान कितें आमी करपाक जाय? खंय आमी चुकलेले आसा वो खंय आमी आनीक मातशें वयर चडपाक जाय जाल्यार हें चिंतपाक आमकां मन दिल्लें आसा. वी आर रॅशनल बिंग्स. आनी आमच्यान वस्तू चिंतपाक जाता, ताका कारणां दिवपाक जाता. वी कॅन रिजन आवट थिंग्स. आनी जेन्ना आमकां वस्तू समजतात आनी आमच्यान रिजन आवट करूंक जाता तेन्ना त्यो वस्तू समजून आमी करता. जाल्यार दुसरे वाटेन उरफाटें असल्यो जायत्यो वस्तू आसात थोड्यो आमकां समजतात पूण रिजन आवट जायना. ताचें कारण आमकां मेळना. हें हांव कित्याक करतां? हें हांव करूंक सोदिना पूण हांव हेंच करतां. संवसार हो आयचो जातून आमी रावता, जीं आमचींच घरचीं आसात, आमचे भोंवतणी आसात, आमच्या गांवचीं मनशां आसात, हें कित्याक करतात? सादो एक एग्जाम्पल आमच्यान घेवपाक जाता जें ह्या दिसांनी आमचे जुवारीचे नदीन घडटा. जीं तिसऱ्यो कालवां जीं काडपाचीं आसात ती आमच्याच फायद्याक देवान आमकां दिल्यात, आमच्याच पसणाक. पूण ती सगळीं जरी तर खरपून काडलीं जाल्यार ती काबार जातलीं. जाणा सगल्यांक खबर आसा. थंयसर जे हाडे म्हणलेले आसात जाका कालवां जातात तीं जरी तर काडून घरा व्हेलीं जाल्यार धाकटीं जीं आनीक जीव आसा तो जावचो ना. वो नवीं जावपाक तांकां हो सोयेक मेळचो ना हें तांकां खबर आसा. तरी पूण काडून घरा कित्याक वतात हाचो जबाब तांचे लागीं ना. म्हणजे रिजन जें देवान दिल्लें आसा तें ताचो वापर जायना. नोको आसतना जायते पावटी आमी वायट वस्तू आसात त्यो करता. हें जालें एक वाटेन. जाल्यार दुसरे वाटेन आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा जें बरें करपाक आमकां सुचयता. जायते पावटी आमी नकळो आमी कित्याक बरें करता? जाचे सवें हांवें बरेंपण केलां तो म्हजो कोण? तो कोणूच न्हय. जे कोण वाटे वयल्यान चलून वेतात, त्रासान पडलेले आसात आनी तांचे पासत हांव म्हजें बोळसांतलें काडून दितां, ताचे पासत हांव म्हजें जेवण दितां. हांव कित्याक करतां हे भाशेन? दुसरीं कित्याक करिना? नको आमी जायते पावटी. जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां सुचयता आनी बरे वाटेर व्हरता आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी उक्तीं आसा. आनी ह्या पासत जेजू आयज म्हणटा काळजीदार जायात. ह्या संवसाराचेर हांवें जैत व्हेलें. जे भाशेन जेजून जैत व्हेलां तेच भाशेन आमी जण एकल्यान ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक आमकां नेमलेलीं आसात आनी आमकां पवित्र आत्म्याची भासावणी केल्ली आसा. तर हो पवित्र आत्मो घेवन आमच्यान जें कितें चुकीचें आसा तें सोडून बरें आसा तें धरूंक येता. जें कितें अनितीचें घडटा आमच्या संवसारांत आनी आमचे भोंवतणी तें बंद करूं येता आनी बऱ्यो आसात त्यो वस्तू आमच्यान आमच्या जिवितांत घालूं येता. तर आयच्या दिसाक आमकां खेरीत भाशेन ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें काळजीदारपण मागुया. तें आमकां दिल्लेंच आसा जाल्यार तें घेवंक शिकुया. आनी जायते पावटी आमच्या मनाक समजना वस्तू, जायते पावटी आमी नकळो कित्याक जाता तें वी कॅनॉट रिजन आवट
असल्या वेळार देवाचेर धरून रावया, पवित्र आत्म्याच्या देण्याक उक्ती रावया. आनी हे भाशेन आमचो संवसार नवो करूंक ज्यो सवलती आमकां दिल्यात आनी खेरीत भाशेन हो सोयेक ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां ह्या पॅन्डेमिकान देवान दिल्ली आसा. वस्तू नव्यो करपाक परतून आमी बांदून येवंक, जाल्यार पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आदल्यो ज्यो वस्तू आमी आजून घेवन आसा, आदले चुक्यो आमी आजून पासून करता आनी त्याहून सुबेजूय करता, जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ते बंद करुया, बरें आसा तें करुया. आनी हे भाशेन हो संवसार जातून आमी रावता, देवान आमकां तो आमचो संवसार आमचें घर करून दिला, तो नवो करूंक दिसाच्या दिसाक आमी वावरुया. भेटोवण्या वेळार आमी गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. वेदीचेर उंड्या सोंपले आमची काळजां दवरता, सूख आनी दूख सोरान गेले, जेजू तुका भेटोयता. सूख आनी दूख सोरान गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या थेंब्या बोरी आमकां तुज्याच गेलोका, खुर्साचेर तुजे बोरी, जेजू मनशा तारणा. खुर्साचेर तुजे बोरी, जेजू मनशा तारणा. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, निश्कळूंक बोलयेचो हो योद्न आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या निर्बळ्या आत्म्यांक सर्गीचे खुरपीची घोटाय दिवं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केलीं आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. काळजीदार जायात, पवित्र आत्मो घेयात. पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना उक्त्या मनाची, उक्त्या काळजाची जावंक आनी पवित्र आत्मो आमकां सुचयता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडन रगत आमी शिवंक येता. ती आमचे झट्टी आनी खास थाडिना पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक नेवा खातीर मागणें.
मोगाळाची येसू मोगालाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शोकना म्हणटोच शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. उण्या वेळार गीत घेवया D5 पेज नंबर 49 D5 पेज नंबर 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेसू तुका पळोवंक बघूं आमकां जागय जेसू दिसता दोहोटो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेसू तुका पळोवंक बघूं आमकां जागोय जेसू. तुमकां हांव अनाथां परी सोडून वचना म्हणटा सोमी. तुमचें शीं हांव परतून येतलों आनी तुमचें काळीज संतोशान भरतलें. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदले पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. रीत भाशेन मागुया देवा लागीं देवाचे काकलुतीक